तेजे कडेन वेऱ्यान वयतलो वेरेचो लोक आसा त्याने दाखोवचो कोण आहा पळय तो पिल्यान आसा पिल्यान एक दोन माकोड कोण नासतात आनी खंयसरूच ना तेजे कडेन हांव इतलें सांगूंक सोदतां की आमच्या सालिगांवच्या सगळ्या मतदारांक तो शेणलेलो आसा तुमी आनी चूक परती करूं नाका। डाउट भी नहीं है, बहुत भारी बहुमत से हमारा केदार भाई जीतेंगे और एक अच्छा विधायक बनेंगे, मुझे यकीन है। और बारदेश में पूरा बारदेश के ताल्लुक के अंदर अभी एक नया एक वेव आया है और कांग्रेस को कम से कम 5 सीट बारदेश में जीतने का एक 4 से 5 सीट ज़रूर जीतेंगे क्योंकि बीजेपी से तंग आ चुके हैं। नया एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट चाहते हैं और सिर्फ कांग्रेस वो दे सकता है। वो भी लोगों को भी मालूम हो रहा है कि एक स्थिर सरकार बनाने के लिए सिर्फ कांग्रेस वो कर सकता है, कोई और दूसरा पार्टी नहीं कर सकते। और दूसरा टीएमसी आप वो सब एक गवर्नमेंट बनाने का उनका वो क्षमता भी नहीं है, तो ओनली कांग्रेस इज द ऑल्टरनेटिव। दैट इज ऑल्सो द मेन इट्स अ फाइट बिटवीन कांग्रेस बीजेपी एंड कांग्रेस विल विन दिस इलेक्शन्स। हांव संदीप बांदोडकर सरपंच पिल्यान मार्रा। आयज आमच्या मदीं आसा आमचो केदार नायक जो आमचो कॅन्डिडेट। आयज आमी शांतादुर्गेचो आशिर्वाद घेवन आमी आयज कॅम्पेनिंगाक हांगासर सुरवात केल्ली आसा आनी ह्या सुरवातेक आमचे सगळे जे पिल्यान गांवचे लोक मोठे संख्येन हांगासर जमलेले आसा। तांकां कोणें आपोवंक ना, ते केदाराच्या मोगान ते सगळे हांगासर जमलेले आसा। तांकां खबर आसा गेल्या एमएलएन कितें केल्लें आसा तें परतून घडोवप करना म्हणून आयज सगळो लोक जो आसा तो केदारा फाटल्यान रावल्लो आसा आनी केदाराक सपोर्ट करून रावल्लो आसा। आनी 100% पिल्यान गांवान जे आमची पंचायत आसा सगळे वांगडी आसा पिल्यांचो लोक आसा हे 100% केदाराक हांगासर बरी लीड दितले, हितून कसलोच दुबाव ना आनी केदार 100% जिखून येतलो। विश्वासघात केला म्हणून आमी टुगेदर फॉर सालिगांव हो मंच रेडी केल्लो आनी तितूनच जो मंच आसा तितून केदाराक सपोर्ट केल्लो आसा आनी म्हणूनच केदार फुडें गेल्लो आसा। आज आमी पियाण गांवान माता शांतादुर्गेचो आशिर्वाद घेवन पिलेन गांवान आयज आमी डोर टू डोर कॅम्पेनिंग चालू करता। पिलेन गांवान आमी हांगा स्टार्ट करता आसतना हे सगळे मोठे संख्येन लोक म्हाका आशिर्वाद दिवंक आयल्यात। हांगा हांव आनी म्हाज्या फाटल्यान रावलेले जे पंचायतींतले सगळे खांबे तशेंच हांचे प्रॉमिनंट लोक तशेंच आमचे सगळे म्हाका माता भगिनी तशेंच आमचे यूथ सगळे भाऊ भयणां सगळीं आयल्यात आशिर्वाद दिवंक। बरें दिसता आयची सुरवात पियाण गांवान इतल्या लोकांनी म्हाका आशिर्वाद दिवन केल्या म्हणून म्हाका खात्री आसा की ह्या गांवान आमी भरघोस लीड काडटले म्हणून आनी येता ते 14 तारखेक सगळे लोक म्हाज्या फाटल्यान रावन म्हाका आशिर्वाद दितले म्हणून। केदार बाब जेन्ना घरोघरी तुमी प्रचाराक वयता तेन्ना लोकांचे रिस्पॉन्स लोकांची मागणी कितें आसता? पयलीं म्हाका सगळे जाणां एक क्वेश्चन करता की पळय आमी तुका 100% तुका आमी वोट मारतले पूण गेले एमएलएन केला तें मात करूं नाका, आतां तूं तोंड दाखयता तो 5 वर्सान मागीर येवं नाका गेले एमएलएन केला पळय तशें म्हणून। सो म्हाका कळटा तेंच्या मनान कितें जाल्लें पळय तें आनी कशें तेंच्यांनी लास्ट टायम तांकां जो गेलो एमएलए आसलेलो ताका वोट दिवन तेंच्यांनी निवडून हाडलेलो विश्वास दवरून आनी त्या लोकांचो सगळ्यांचो विश्वासघात जाला आयज। सो हांव सगळ्या लोकांक आश्वासन दिवंक सोदतां की तुमचो जो व्हॅल्युएबल वोट तुमी म्हाका दितले त्या वोटाचो हांव सदांच उगडास धरतलो आनी 5 वर्सां हांव लोकां मदीं रावन हांव काम करतलो। सपोर्ट करतात जे दिसा आमी रेस मोगूश फिरताले ते दिसा आमचे कडेन रेस मोगूशचे लोक येताले। आज आमी पियाण गांवान फिरता हांगा तुमकां पियाणाचे लोक दिसतले। आमी जेन्ना गिरीन गेले थंयच्यान गिरीचे लोक भायर सरले, सांगोळ्ळान गेला सांगोळ्ळेचे लोक भायर सरले। अशे 6 पंचायतीन 6 डिफरंट विलेजींनी 6 त्या गांवांतले लोक आमचे कडेन भायर सरल्या। आमकां गरज पडूंक ना की हांगचे थंयचे भायले लोक हाडून खंय तरी फिरोवपाक आनी फक्त दाखोवपाक की आपल्या कडेन एक 100 लोक फिरता म्हणून। तुमी हांगा सगळ्यांक विचारा तुमी कितें जालां सरावंडींग तुमी पळयलां आसतलें कितें चल्लां तें। रेस मागुशी तुमी पळयलां आसतलें कशे लोक सामके उत्साहान भायर सरलेले, कशे घोशणा दिताले, यूथ कशे नाचताले। हे एक अशें एग्जाम्पल आमी सेट करता की पळय हांव केदार म्हणून जिखचो ना, हांव म्हजे सगळे वांगडी पंचायत वांगडी आमचे प्रॉमिनंट लोक आमचे कडेन बरे लोक आयज भायर सरल्यात। तशेंच आमचे वांगडा जितले कार्यकर्ते आसा सामान्य लोक हे सगळे जिखतले। आमी हे इलेक्शन असो इंडिविज्युअल म्हणून पळयना, आमी हे सगळे टुगेदर एकठांय जावन आमी पळयता की गांवांतलो जो मनीस आमच्या कडेन फिरतलो हे इलेक्शन ते सगळे जाण जिखतले। केदार भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केदार भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।